म्हज्या कवितेचे नाव असा रामराज. हांवें बरयला एक नाटक. नाटकाचे नाव रामराज. थोडे न्हू प्रेक्षक घे म्हण प्रेक्षक. कित्याक नाटक हांवें बरयला. थोडे न्हू प्रेक्षक घे म्हण प्रेक्षक. कित्याक नाटक हांवें बरयला. कान शेळून दोळे ताणून सगळ्यांनी नाटक पळयलें. कान शेळून दोळे ताणून प्रेक्षकांनी नाटक पळयलें. पयलो अंक सोंपलो, दुसरोय सोंपलो, तिसरोय सोंपलो, पूण नाटकांत राम दिसलोच ना. नाटकांत दिसले ते सीतेक हरण करपी रावण. नाटकांत दिसले ते सीतेन हरण करूंक मदत करपी मारीच. नाटकांत दिसले ते रामाक पळोवन व्हरपाक मदत करपी अय्य आनी मयी राकेस. नाटकाक दिसले राजगादेर बसून सुस्त सो सो करून सुशेगाद न्हिदो काडपी कुंभकर्ण. पूण नाटकात दिसली अशोक वनान दुखां गळोवपी सीता. नाटकात दिसली रामान सोडून दितकर वनवास भोगपी सीता. पण नाटकान राम दिसलो ना. नाटकान दिसली ते द्रौपदीचे वस्त्रहरण करपी दुर्योधन. हा, महाभारतातलो दुःशासन रामायणात प्रेक्षक खुबळलो, जाप विचारपाक लागलो. हांवें म्हणलें दिता जाप. ऐका, पयलो प्रश्न. पयलो प्रश्न, रामराज्यात राम दिसलो ना, बरोबर? ताणे म्हटले हय, दी जाप. तुमचे राज्यकर्ते तुमकां रामराज्य हाडटले म्हण सांगतात, आनी हाडटात वय ते रामराज. दिसला तुमकां राम? ताणे म्हटले ना. ओग्गी. दुसरो प्रश्न, दुःशासन महाभारतातलो रामायणात पावलो कसो? ताणे म्हटले तुमच्या ह्या कलियुगात चाटे पावला कापड्याक रावण आणि दुःशासन दिसतात. असा जाप ओग्गी, असा जाप ओग्गी. देव बरें करूं.